आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे एक अत्यंत पुरातन एक देवस्थान असं म्हणरी तांचो एक मंजेश्वराचे अनंतेश्वर देवस्थान। अट्टरपेंटेचे देवस्थान म्हणून ख्याती घेतील तसले श्रीमद अनंतेश्वर देवस्थान मंजेश्वराक हांव आजी वता आसा। तुम्ही हांगा मंगळूरच्यान येता म्हळ्यार कासरगोड वता तसले मस्त बस आसा मंगळूर बस स्टँडांत मेळटाची। सो तुम्ही थंय बसार चोवन मंजेश्वराक देंवल्यार बस स्टॉपार थंयच्यान तुम्ही ऑटो घेवन देवस्थाना पर्यंत वचयता। नाजाल्यार तुम्ही मंजेश्वरा देवनाशी ताजे पयले एक स्टॉप तलपाडी म्हणले गांवांत देवन थंयच्यान तुमकां दुसऱ्या आनीक बस चोवन घेवन अनंतेश्वरा देवस्थाना लागीं वता तसले बसस मेळटाची। थंय तुम्ही विचारून घेवन बसार गेल्यार थंय देवस्थाना लागींच येद्राकाच तुम्ही बसारी वचून देव येता। तुम्ही हांगा सकाळी येता म्हळ्यार सेवे करूंक घेवन 12:30 हांगा देवालय मंगळ आरती उरता। मंगळ आरती जाले नंतर थंयच तुमकां प्रसाद सेवे उरता, अन्नदान सेवे। सो तेज तुम्ही थंय प्रसाद घेवन देवालय थंयच्यान तुम्ही भायर सरता आनी तुमकां हांगा मस्त सेवेनी उरता। तुमकां हांव डिस्क्रिप्शनान तूं वेबसायट तांगेल्या अनंतेश्वरा देवस्थानाचे वेबसायटार लिंक दिल्ली उरता। सो तुम्ही त्या चेक करून घेवन खंयचे सेवे म्हणून पळोवन घेवन तुम्ही थंय वचून कराव येता आनी हाजे प्रायजस आनी चेंज जाल्ले उरताले वेबसायटांत आशिल्ले। सो त्या तुम्ही थंय वचून घेवन पळोवन घेवन कराव येता। हांगा तुमकां रुमा वेवस्था आसा। देवस्थानाक तुम्ही थंय रावचे आसा तुम्ही म्हळ्यार तुम्ही हांगा बुक करून घेवन देवस्थाना वसतिगृहांत राब येता। हांगा षष्ठी महोत्सव म्हणले भारी विजृंभणेन चलता। ते 7 दिवस उरता। ते मार्गशीर शुद्ध पाड्या म्हळ्यार 21 नोव्हेंबराक स्टार्ट जावन हे वर्स 27 नोव्हेंबराक जाता।